घटी जीएसटी मिला उपहार, घटी जीएसटी मिला उपहार, फिर एक बार, फिर एक बार। नमस्कार। आज आम्ही आमचे पर्य मतदारसंघात हांगा पिसुले आणि होणा पंचायती हांगा आम्ही डिसाईड केले की आमची जीएसटी बचत उत्सव नवरात्रीचे निमतान जे 22 तारखे जे हो सगळ्यान व्हडलो अनाउन्समेंट आमचे माननीय प्रधानमंत्री आमचे भारताच्या लोकां खातीर केल्लो। हे नवरात्रीची भेट, हे नवरात्रीचे सगळ्यान व्हडले मोठे गिफ्ट आमच्या लोकां खातीर हे माननीय प्रधानमंत्र्यान भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या लोकांक दिल्ले आसा, भारताच्या प्रत्येकाक दिल्ले आसा। ते ग्राहका कडेन पावला, प्रत्येक शॉपकिपरा कडेन, प्रत्येक उद्योगपती कडेन पावला काय म्हणून ते हाजी चर्चा जावपा खातीर आमी प्रत्येक दुकानान फिरत आसा तांकां विचारपाक की हाजो फायदो की तुमकां जाला, तुमच्या ग्राहकाक जाला आनी तांकां कळोवपाक की हाजो फायदो कितलो जातलो की जे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे जे एक विजन आसा ते दूरदृष्टीचे नेतृत्व करता तांचे ह्या निर्णया खातीर आज आमी पळयला की फक्त 2 कॅपाचे आमी पळयला की फक्त 5% जीएसटी आणि 18% जीएसटी। पयलीं जे 28% आशिल्ले, 12% आशिल्ले, हे सगळे कट जावन आता फक्त 2 कॅपाचे जीएसटी आसा आणि हाजो सगळो फायदो डायरेक्ट आमचे पळय जे बॅकबोन आसा इकॉनॉमीची, आमच्या अर्थवेवस्थेची जी बॅकबोन आसा ते म्हणटा ते आमचे ग्राहक, आमचे ट्रेडर्स, आमचे बिझनेसमॅन, हे म्हणटा ते आमची इकॉनॉमीची, इंडियाची, आमची भारताची इकॉनॉमीची आमचो कणो तो आणि तांकां हाजो फायदो आज खरे अक्षरशः आमी पळयता की ताजो फायदो जातलो। आमी पळयला की हे अनाउन्समेंट जालो की गाडयांची व्हडल्या व्हडल्या गाडयांची म्हणा की धाकट्या गाडयांची स्ट्रेट अवे लाखांनी रुपयाचो बचत जाल्लो आसा। डायरेक्ट कंज्युमराक ताजो अफेक्ट जाता आणि ताजो बरो अफेक्ट जाता, पॉझिटिव्ह अफेक्ट जाता। हे लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर, लोकांक हे कळपा खातीर आमी सगळे आसा आणि ह्या कारणां खातीर हे पळय एक जीएसटी जे आमचे प्रधानमंत्रीन सुरू केल्लें, दॅट इज जस्ट वन युनिफाईड टॅक्स म्हणटा तशें फूल भारताक एक टॅक्स, ताजो हो फायदो सगळ्या लोकांक जाता। आणि आता हे जीएसटी बचत उत्सव करून ह्या नवरात्रीच्या उत्सवाच्या टायमार आमकां हे भेट दिल्ली आसा आमचे प्रधानमंत्री आणि हाजो फायदो जातलो आमची भारत प्रगतीशील करपाक, आमचे भारत समृद्ध करपाक, आमचे भारत विकसीत करपाक आणि जे तांचे पळय स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047 करपाक वो वन मेजर स्टेप म्हणटा तो हो जीएसटी बचत उत्सव आणि हो डायरेक्ट ताजो फायदो आमच्या ग्राहकाक जातलो, आमच्या बिझनेसमॅनाक जातलो आणि प्रत्येक धाकटो ट्रेडर की व्हडलो ट्रेडर आसूं प्रत्येक नागरिकाक जातलो। म्हणून आमी खूब खूब धन्यवाद करता आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे, आमची भारतीय जनता पार्टी, तांची फूल पुराय टीम, कॅबिनेट तांचो की तांणी हे योग्य निर्णय योग्य टायमार दिले आणि आमकां ही सुंदरशी भेट नवरात्रीच्या निमतान, दसऱ्याच्या निमतान दिल्ली। देव बरें करूं। 5% आणि 18% अजून सुद्धा थोडे असे आहे की आयज सुद्धा 18% घालता ते जीएसटी बिल दिना। एक्चुअली इंडियन जीएसटी बिल दिवंक हां काल सुद्धा येयले जीएसटी बिल दिवंक ना तिने म्हाका बेश्टे हातीन बरोवन बाबा म्हटलें म्हाका सद्यो घालूं नाका म्हणून सांगलें तें तूं रिटर्न वर म्हटलें तें सगळें सामान 5% हय 5% ते सगळें म्हटलें रिटर्न वर म्हटलें कित्याक तूं जीएसटी बिल दिना 18% दी म्हटलें म्हाका जीएसटी बिलूच दी म्हटलें म्हाका कितें तुजें कितें आहा तें जीएसटी बिलूच दी म्हटलें म्हाका जीएसटी बिला शिवाय नाका म्हटलें तें घालून दिवं नाका अजून सुद्धा दिवं ना कित्याक पयलींच ते लॉन्च केला लॉन्च करपाक बाकीच्यांनी सगळ्यांनी केले न्हू, इवन ब्रिटानिया केले, लेस केले, कोणे करूं ना म्हणटा तुमी बालाजी ते हातीन बरोवन दिवपाक लागलो बाबा म्हटलें बाकीचे तुझे कॅडबरी हे ते तांणी सगळ्यांनी केला ऑलरेडी केला आता तुमकां फक्त 5% पडटा 5% तितले आमी कस्टमरांकूय सवाय दिवपाक शकता ना तेच जालें न्ही, तेच म्हणजे ताजो फायदो तुमकांय जातलो आणि आमकांय जातलो, कस्टमराकूय जातलो कित्याक तितलेच जास्त कस्टमर आतां येवपाक लागतले न्ही विकते घेवपाक। सवाय मेळटा म्हणटकच एक 4 बिस्कीट घेताले जाल्यार आतां 10 बिस्कीट घेतले लायक होलसेलाच्या रेटीन सुद्धा आमी दिवं शकता न्हू। करेक्ट।
इतले 18चे 5% जाले ना म्हणजे कितलो फायदो जालो तुमकां ते आमचे मोदीजी आमकांच जाऊन फायदो करत ना न्हू लोकांनी जावपाक जाय तो तुमकांय जालो आणि आमकांय जालो न्ही ग्राहकांकय जालो आणि तुमी ट्रेडर तुमकांय जालो ना इतले कमी जाले म्हणटकच कित्याक आमकां कसो तुमकां कसो जाता जितले जास्त ग्राहक येता तितले तुमकां फायदो जाता आमकां जाता कित्याक तुमी सवाय विकता आमकां तुमचो आशिर्वाद आसचो मोदीजी आनी आमचेर कित्याक अशीच जेन्ना अशें नेतृत्व मेळटा आमकां तेन्नाच अश्यो घटना घडटा आनी योग्य टायमार नवरात्रीच्या शुभ अवसराचेर हे खूब बरें GST बचत उत्सव दिला आमकां आनी ताजो फायदो आमकां सगळ्यांक जावचो आनी तुमचो आशिर्वाद आसचो हे आमचे कडल्यान तुमकां थँक्यू आमच्या सरकारा कडल्यान तुमकां थँक्यू आमचे GST बचत उत्सव आमच्या सरकारान सुरू केलेलो खबर आसतली GST कमी केल्या सरकारान तुमच्या खातीर आनी आमच्या ग्राहकां खातीर आतां फक्त 2% आसा 5% आनी 18%. ताजो फायदो हळू करून कळटलो न्ही कस्टमराकूय कळपाक जाय की GST कमी जाला म्हणजे जे बिस्कीट जावं न्ही शाबू जावं न्ही कितें जावं न्ही कमी जाता सो हे आमचे भारतीय जनता पार्टीन आमच्या मोदीजीन केला तुमच्या खातीर आनी असोच तुमचो आशिर्वाद आसचो मोदीजी खातीर आनी आमचे खातीरय बी तांचे हात बळकट करपा खातीर आमी फुडें सरपाक GST बचत उत्सव म्हणजे आता नवरात्रीच्या टायमार मोदीजीने खबर आसा न्ही सो ताजो आतां फायदो तुका जाला की ना आतां जाला कमी जाले तुका पयलीं कितले टक्के आता 5% जाले ताजो फायदो तुकाय जातलो आनी आमकांय जातलो सवाय जाली ना ये जो GST जो कम किया है अभी 22 तारीख को आपको पता होगा न्यूज़ पे पढ़ा होगा अभी इसको हम GST बचत उत्सव बोल रहे हैं नवरात्रि के उत्सव में ये भेंट दिया है माननीय मोदी जी ने हम सबके लिए जो कपड़ा ये जो आप खरीदेंगे अभी आपको जब खरीदते समय हाँ ज़्यादा GST पड़ता था अभी कम किया है 5 ये है अभी इधर 0% है नहीं तो 5% और 18% नहीं तो कपड़े के लिए भी पहले ज़्यादा था आपको कितना टक्का लगता था पहले 18 लेकिन अभी 5% तो ये यही बताने के लिए कि मोदी जी ने कम किया है गिफ्ट दिया है नवरात्रि और दशहरा के लिए सबके लिए इसमें सब डिटेल्स है तुमको खबर जातलो की ना तुमका तुमका कितना टॅक्स लागता स्वदेशी स्वदेशी आता खरेदी आता तो पुढे हॉटेलर या जायते करीत राहूया रामा गेला थोडे मेडिसिन्स तर 0% झिरोचेर पावला आणि बाकीचे म्हाका दिसता 5%. सो फ्रॉम 18% इट हॅज कम डावन टू 5% अँड 0%. सो आतांच सुरू पयलींच लास्ट मंडे जाला न्ही 5 दीस पयलीं सो आतां जाला न्ही सो ताजो फायदो जातलो तुम्ही पळयतात GNH.